उदका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22/14 वड 15 ते 24. हें आयकून बराबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतीत तीं सुभागी. पूण जेजून ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडली राती जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां अशें आपयल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण सगळेच एकसारके निबान दिवंक लागले. पयल्या चाकरान म्हणलें, हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका माफी कोर म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाडयाचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, तीं तपासूंक वेतां. देखून माफी कोर म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरान परत येवन आपल्या दोनयाक कुडीत केलें. तेन्ना पिंडोलून घरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नगराच्या रस्त्याचेर आनी बिदींनी बेगीन वच आनी गरीबांक, पांगल्यांक, कुट्यांक आनी तोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुज्या हुकुमा प्रमाणें केलें तरी आसतना आनिकूय स्वाद आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नगरा भायल्यान रस्त्यांचेर आनी ओडपां मदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ दी. हांव तुमकां सांगतां, आपयल्या भितरलो एकलो लेगून म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.